कारण शेवट निसर्ग सांबाळपाचें काम हें आमचें आसा आनी निसर्ग जर सांबाळटलो समतोल राखतलो जाल्यार नदी नाले आनी आमचें एनवायरमेंट म्हणजे झाडां आनी इतर गोश्टी ज्यो आसा त्यो सांबाळपाचें काम आमी करपाक जाय आनी ते योग्य रितीन मुखार वता अशें म्हाका दिसता. आमचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी नंतर NIT येवन गेली, हांगा IIT आयल्या, ITI आसा, त्यानंतर PS कॉलेज आसा, PS हायर सेकंडरी आसा, फार्मसी कॉलेज आसा, B.Ed PS कॉलेज आसा, आमचे GVM B.Ed कॉलेज आसा, GVM हायर सेकंडरी आसा, त्यानंतर M.Ed कॉलेज आसा, त्यानंतर GVM कॉलेज BCA आसा. म्हणजे आमचे कडेन कितें ना कॉलेज शिक्षणाक. डिप्लोमा इन होम नर्सिंग म्हणजे चली भुरग्यां 8वी पास जालां तें घरा रावचें न्हय, ताका कितें तरी मेळचें म्हणून तांणी नर्सिंग चालू केलें. त्यानंतर स्नेह मंदिर, देव देवतांची सासाय, कटमगाळ राखणदार आमचो कटम दादा, आनी ती राखणदाराच्या हातूंत आमकां देव देवतांची सासाय बांदोडे ह्या गांवांत आसा. आमचो पर कॅपिटा इन्कम म्हणटा सगळ्यांत चड बांदोडे आसा. सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, त्यानंतर शेतकरी आसा, त्यानंतर इतर क्षेत्र आसा. हे सगळे कन्सिडर करून बांदोडा पंचायत गोंयांत सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत पयली मड्डां रोवपाची सोडल्या. बरोबर न्हय? काय रोयता? हांव तुमकां एक विनंती करता, मड्डांत तुमी 1 मीटर बाय 1 मीटर 6 मीटर किंवा 8 मिटराचेर खोट्टा मारा आनी तातूंत आंब्याचो रोप घाला आनी 5 वर्सां ताका उदक घाला. हे फळ तुमकां 8वें वर्सा मेळपाक लागतलें. मानकुराद घाला, कारण मानकुराद हो आमचो राजा. पळयात, तुमी करून पळयले शिवाय हें जावचें ना. जशें आज माडाचें रोप लायले नंतर आनी ताका योग्य प्रमाणे ताची निगा धरली 12 वर्सां भितर तुमकां नाल्ल मेळपाक लागता. थोडे 6 वर्सांनी मेळटा, तुजे 8वी, ते डिपेंड तुमच्या हेचे प्रमाणे.